त्या बिल्डिंगेत मॅटर आमकां लागना कित्याक ते ऑलरेडी तेंचे काम आमी आमच्या शॉपा खातीर हे रावले ट्रेड करपाक हेचे आमकां कांय इश्यू ना ही शॉपा पळय 29 शॉपा जवळ जवळ 40-45 वर्सां पयलीं शॉपा ती आनी ते हायकोर्टात केस पेंडिंग जवळ जवळ हायकोर्टात पेंडिंग जवळ किती वर्सां जाली हायकोर्ट कोणतं ते 96 हायकोर्टात पेंडिंग केस आहे आमकां ते कितें म्हणटा तुमी शॉपा काडा ते जबरदस्ती काडूंक येयल्ले आमी कोर्टान ऑर्डर हाडली हाडली तांकां परत हियरिंग आहा आमची डिमांड कितें आसली की आमी काडटा शॉपा पूण आमकां तुमी बरोवन दी की आमी बिल्डींग डेमोलीज जाल्या नंतर जागो क्लीन जाल्या ना आमी परत आमची शॉपा बांदची किंवा तुमी बांदून द्या आमी तुमकां कॉपरेट करता पूण ते आमकां ओवरली सांगता रिटर्न दिना पेंडिंग आसली हय हायकोर्ट ओवरली सांगता तुमकां रिटर्न दिना हे कितें सामकें बिल्डींग लीक जाल्लेलें आसा हांव जे उलयता ते बिल्डिंगेचे न्हू ती आमची 29 शॉपाची उलयता कपड्याचे रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक सगळे जागो सगळे होणार 29 तुम्ही शॉपरीत आले मोठा कितें कारण कितें ही वीक जाली आनी लोकांक त्रास जावचे ना ती बिल्डींग मोडटा आमकां तें काडपाचें कारण कितें की मोडटाना कितें पडत लोकांचे म्हणून सेफ्टी खातीर आमकां तें काडूंक जाता आनी आमी बी तांकां कॉपरेट करपाक तयार आसा पूण आमकां फक्त ओरली नाका रिटर्न दी बिल्डींग डेमोलीज जाल्या जेन्ना जागो प्लेन जातलो आमी परत आमची शॉपा बांदचे रेडी ना तुमची शॉपा केन्ना बंद केली तुमची शॉपा केन्ना बंद केला आतां वर जालें आमी आतां वर जालें माहीत चालू जातली न्हू वरच जालें आयज फाल्यां आयज आमकां आतां भाडे गेले सगळे गेले इन्कमच गेली कंप्लीट सगळे सामान म्हाका काडले तुमी आमकां रोखडे म्हणटा 2 म्हयने करता म्हणलेले पूण वर माहीत जालें कितें कितें तुमी हे करताले पयलीं इलेक्ट्रॉनीक थोडे मिठाई शॉप आहा रेडीमेड आहा चप्पल शॉप आहा सगळे वरायटी आहा रिपेरिंग शॉप आहा मोबायल शॉप आहा तुमचें नांव कितें सुनील दिवाडे